नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेवपी मनशाचेर जालो हल्लो। रामनाथ देवस्थानाच्या जाग्यार अतिक्रमण जाल्ल्याचो मुन्नालाल हलवाईचो आरोप। मोदीचे हस्तुके फाल्यां जातले। मोपा विमानतळाचें उक्तावण। प्रधानमंत्र्याच्या गोंय दौऱ्या खातीर आसा खर पुलीस बंदोबस्त। आयुष हॉस्पिटलाक लागून गोंयचे उदरगतीक आनी वैजकी पर्यटनाक मेळटली उर्बा, सांगता केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। G20 परिशदेच्यो 8 बसका जातल्यो गोंया, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली म्हायती। वकिलाचेर हल्लो करपी पुलीस अधिकाऱ्याक सोमतोच करात निलंबित, काँग्रेस आमदार कालूस फरेराची मागणी। आनी वन डे मॅचे देशान किशनान केली ऐतिहासिक कामगिरी, बांगलादेशा आड ठोकलो विश्व विक्रमी 32 शेकडो। आता पळोवया खबरो विस्तारात। लोटलीकार फामिलीन श्री रामनाथ देवस्थानाच्या जाग्यार बेकायदेशीर पद्धतीत बंगलो बांधला। मुन्नालाल हलवाई ह्या मनशान याविषयी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याकडेन लेखी कागाळ केल्या। याविषयी आयज आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेवपाक आयिल्ल्या मुन्नालालाचेर कोणे तरी अनवळखी मनशान काळो रंग मारलो, तशेंच ताका चपलांचो हार घातलो। हो चपलांचो हार घालपी मनीस लोटलीकारानूच धाडिल्ल्याचो आरोप मुन्नालालान केला। तशेंच लोटलीकार हाच्या कडल्यान आपल्याक मेळिल्ल्या धमक्यांचेर कागाळ करून लेगीत पुलीस कसलीच कारवाय करिना असो आरोप But he is attacked me yesterday. What's the attack केला म्हाका पहिला अशे तुमचे फुडे मिडियाचे फुडे जालेले आहा। हो कल्पिट आज एका पुलीस अरेस्ट करना वस्त काल म्हाका रॉड मारला पळय वस्त आयज देवस्थानान म्हाका तेणी सांगला तेणी इलिगल मारला, तेजी दादागिरी चलता। कोणाची? तेजी सौरव लोटलीकाराची। कंप्लेंट कितें कोणी केल्या दादागिरीच करता? कोण करतलो कंप्लेंट म्हाका सांग पळय। तेका व्हिडिओचे सायट इन्स्पेक्शन केला, तेका तेजी बूक काडून भायर उडयला आनी तेणी कंप्लेंट करूना। भिता लोक भिता तेका। हो बीजेपी कार्यकर्ता तो मिसयूज करता, दादागिरी करता। तूं म्हाका सांग फुडें पुलिसाचे फुडें तो म्हाका अटॅक केलेलो आहा। पुलिसाचे फुडेंच अटॅक केला, खंयचें पुलीस प्रोटेक्शन गावला म्हाका सांग? पुलिसांनी काय करूना व्हिडिओचेर आहा ती म्हाजे कडेन। पुलीस तेजे फुडें आहा। वॉट टायप ऑफ पुलीस प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू मी विथ वन कॉन्स्टेबल? प्रधानमंत्र्याच्या उपस्थितीत आयतारा मोपा विमानतळ आनी हेर प्रकल्पांचे उक्तावण जातले। हे खातीर गोंय सरकारान सुरक्षेची पुराय तयारी केल्या। आयतारा दनपारां 2:45 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोपा विमानतळाचेर पावतले। मागीर हेलिकॉप्टरान 3:15 मेरेन ते पणजी पावतले। 3:15 ते 4:30 मेरेन आयुष हॉस्पिटलाचे लोकार्पण जातले। तशेंच वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस ह्या कार्यावळीचो समारोप सुवाळो प्रधानमंत्रीच्या उपस्थितीत जातलो। सुमार 5:15 प्रधानमंत्री परतून मोपा विमानतळाचेर पावतले। 5:15 ते 6:45 मेरेन मोपा विमानतळाचे उक्तावण आनी भाजपा कार्यकर्त्यांक मोदी संबोधित करतले। 7 वरांक मोदी मोपाच्यान दिल्ली रवाना जातले।
गोय हे संवसारीक पावड्या वयली आकर्षक पर्यटन थळ आसा अशें म्हणीत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाणें गोंयची तुस्त केली। आयतारा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले। ही घडणूक गोंया खातीर एक व्हडलो बूस्ट थारतली, तशेंच वैजकी मोलाच्या वाटचालीक चालना दितली अशें सोनोवाल हाणें मत ह्या वेळार उक्तायलें। बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बन रहा है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली के सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन है। ये दुनिया को विशेष रूप से निष्ठापूर्वक सेवा देने में एक बड़ी भूमिका पालन करने जा रहा है और गोवा ऐसे ही ग्लोबल बड़े अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देश और विदेश के लोग यहाँ हर साल करोड़ों के मात्रा में आते हैं। तो ऐसे ही गोवा को भगवान ने इतना ही आशीर्वाद देकर रखा है, तो इसका जो खूबसूरत नज़रिया है इसके वजह से तो गोवा का अलग सा तो एट्रैक्शन है ही सही। इसमें जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो केंद्र जब यह बन रहा है वो अभी बन गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल देश के लिए लोकार्पण करेंगे। तो ये और भी गोवा का आकर्षण बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारे जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इस विषय पर भी गोवा का इस इंस्टीट्यूट ने दुनिया में बहुत बड़ा भूमिका पालन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांसयत G20 समिट विशीं चर्चा करपा खातीर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। गोंय ल्हान राज्य आसून लेगीत गोंयान ह्या समिटाच्यो 8 बसका जातल्यो अशें मुख्यमंत्री सांगता। G20 हाजेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि सगळ्या देशातले गव्हर्नर, लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि मुख्यमंत्री G20चे बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स अमित भाई शहा आणि बाकी सगळे हांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाली आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वेगवेगळ्या आपल्या स्टेटीची कशी तयारी चल्ल्या, कशी प्रिपरेशन्स आसा हाज्या संदर्भातली डिस्कशन सगळे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडेन सांगपाची मेळ्ळी। तातूंतल्यान थोड्या स्टेटीक संदी मेळ्ळी, म्हाकाय सांगपाची ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा वांगडा डिस्कशन करपाची संदी मेळ्ळी आणि ताज्या उपरांत सगळ्या स्टेटीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन मार्गदर्शन केलें। गोंया खातीर सगळ्यात व्हडली गजाल आसा, कारण ल्हान स्टेट आसून सुद्दां 8 मिटींग आमी होस्ट करता आणि 8 मिटिंगेंतल्या हातूंतल्यान टुरिजम, हेल्थ, एड्युकेशन, सस्टेनेबिलिटी हाज्या सारकेले मेन सब्जेक्ट हाज्यो मिटिंग्स आमी होस्ट करता। मॅक्झिमम मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो ताज कन्वेन्शन्स हांगासर जातल्यो। बाकीची हॉटेल्स, ताज हेरिटेज आसतले, ITC अशी वेगवेगळी हॉटेल्स आमी रिजर्व केल्ली आसा ताज्या खातीर। पयलो इव्हेंट हो टेंटेटिवली एप्रील म्हयन्यात जातलो, बट गोंय सरकार आनी गोवा स्टेट G20 होस्ट करपा खातीर पूरी तयारी आमच्या कडल्यान सुरवात जाल्ली आसा। सस्टेनेबिलिटी गोल हो ताजो प्रमुख आसतलो आणि 0 कार्बन इमिशन्स हाजेर आमचे सगळ्यात मेजर वर्किंग आसतलें। आमी पळयतले की 0 कार्बन नेगेटिविटी कडेन कशें वयचें हाज्या खातीर सरकाराचो फोकस आसतलो आणि त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टांतल्यान लोकल हँडीक्राफ्ट वापरून तांकां गिफ्ट दिवप किंवा त्या बाकीचे सगळे हाजेरूय बी लोकल कुझिन्स, लोकल कल्चर हे तांच्या पर्यंत पावोवपाचो सरकाराचो फोकस आसतलो। आणि आमी जशें म्हणटा की G20 ह्या समिटाचो, G20 ह्या मिटिंगेचो गोंयच्या टुरिजमाक खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो उपयोग जातलो, कारण G20तल्यो सगळ्यो कंट्रीज ज्यो फोकस करता हितून 80% ऑफ द GDP ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ज्यो कॅटर करता, त्या खातीर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या टुरिजमा खातीर वाव दिवपा खातीर ह्या G20 समिटाचो आमी खूब मोठो उपयोग जे आसा गोंय सरकार करून घेतले। वेळच्या वेळी आमकां सहकार्य मार्गदर्शन केंद्र सरकाराच्या लाभात आयला, हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचें सहकार्य लाभतलें आणि G20 खातीर समेस्त म्हणजे सरकारा बरोबर गोंयकारांनीय बी स्टेक होल्डर्स जे सगळे आसा हांच्यांनी बी बरें सहकार्य करचें। सदोदीत गोंयकार हॉस्पिटॅलिटी खातीर जाणा जाले वता, तांच्यांनी ह्याच पद्दतीच्या ह्या संदीचो फायदो घेवचो आणि टुरिजम प्रमोट करपाक सहकार्य करचें। वकिलाचेर हल्लो केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दुबावेत पुलीस अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबित करची अशी मागणी काँग्रेसीचो आमदार आदवोगाद कार्लोस फरेरा हांणी केला। तशेंच फकत FIR नोंदणी करून कांयच फायदो जावचो ना, हाचेर बेगोबेग खर कारवाय करची पडटली अशें फरेरा म्हणटा।
this attack on a colleague of ours, Advocate Sawant, is very unfortunate, is very brutal and not expected from the police. First thing I would expect, generally I know the police work under pressure, and generally I support the police in their activities and to protect them. But when they go overboard and they assault people, whether it's an innocent citizen or even if they assault a gunda, you cannot take law in your hands, because we work in a system of democracy. And in democracy, it is rule of law and the courts which are set up to give justice. You cannot do street justice, you cannot do police station justice. This is not justice, and if this kind of things are done, it is highly condemnable. I demand that strict action has to be taken against this police officer. Simply registration of an FIR is not sufficient. I will advise them if they come to me, and that what should be done as the future steps. First thing, you got to remember that this advocate has suffered serious injury, and the serious injury has not been because he fell down, because you don't see any external injuries. It is he has been hit by a blunt object, and because of that he has suffered internal injuries. He's been operated too. This clear attempt of murder of a man in uniform requires this man to be stripped of his uniform. You cannot allow such kind of criminals in the police station to remain. And if it is, it will be a lawless state. So I demand that the Director General of Police should immediately place him under suspension, and then we will have a clear case where there will be true justice which will be done in the investigation. महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षण मंत्री आणि भाजपाचे फुडारी चंद्रकांत पाटील हांचेर पिंपरी चिंचवड वाठारांत तोंडार शाय मारपाची घडणूक घडला. या वेळार पुलिसांनी त्या मनशाक सोमतोच ताब्यात घेतला. चंद्रकांत पाटील मुर्दाबाद अशी घोषणाबाजी लेगीत ह्या वेळार साय मारपी मनशा करताले. या मनशांची नावां अजून कळिल्ली ना. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि भाऊराय पाटील ह्या महान साज वावुरप्यांबद्दल चंद्रकांत पाटील हांणी 2 दिसां पयलीं वाद तयार करपी विधान केल्ली. हाचो निषेध म्हण तिडकिल्ल्या कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचो विजय आसूं अशी घोषणा दीत तांणी पाटील हांचेर शाय मारली. पेडण्या पुलिसांनी हरमल म्हालात धाड घालून 9,40,000 रुपयांची घोळे वखदां जप्त केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्या पुलिसांनी शुक्रारा राती हरमल वाठारांतल्या मदल्या वाड्यार चंद्रभूषण जमून प्रसाद दुवे हाचे कडल्यान 940 चरस जप्त केले. हो चरस आरोपीच्या दुचाकीच्या डिकीन सापडलो. जाल्यार चरसाचो पुरवठो करपी राजू सिंग हो मूळ हिमाचल प्रदेशांतलो, सध्या माडेल थिवी वाठारांत रावतालो. हाकाय पेडण्या पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. पेडणे पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या नेतृत्वाखाला उपनिरीक्षक सुमेधा नायक हांणी ही कारवाय केली. फुडलो तपास सुरू आसा. स्टाफाचें अभिनंदन करता. पेडण्यान म्हणटा सेकंड रेड आसा, जे रेडीन आमी सप्लायराक अरेस्ट करूं शकले. तेजें श्रेय सगळे म्हणटा स्टाफाक जाता. आमकां रिलायबल इन्फॉर्मेशन आयिल्लें, specific information, we developed that information. That information was conveyed to DYSP, senior officers, and as per their guidance and leadership, our SP North, Nidhi Watson sir, SDPO PNM, Rajesh Kumar sir, team consisting of PSIs Harish Vaingankar, Vivek Alankar, PSI, LPSI Sumira Desai, staff Vasu, Krishna, other staff, the team was formed. And after forming the teams, they attempted every efforts to conduct the raid, and that raid conducted at Arambol, and we could nab one person by name Chandrabhushan Duve in possession of narcotic drugs that called charas.
with the detailed interrogation with him, he has told that he has got the drugs from one person by name of Raju Singh from Madhya Pradesh. Accordingly, our staff consisting of PSI Harish Vaigankar, Vivek Harankar tried their best, and in their efforts, they managed to nab that person Raju, and we both person has been arrested now, placed in custody. खणी सुरू जाल्यो की आदल्याच कामगारांक कामार घेवपाची सक्ती करपाक जाय अशें केलें ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या. फुडल्या सप्तकांत सगळ्या कामगार संघटनांन एकठांय हाडून तांची बसका घेतले. ह्या बसकेन कामगारांक कामार घेवपाची सक्ती करपा विशीं थाराव घेतले अशें कामगारांचें म्हणणें. मायनिंग बंद जालां आनी आयज मायनिंग बंद जावन आमकां इलिगली रिट्रेंच केल्या आनी केसी आमगेल्यो सगळे कोर्टांत चलता आनी आयज ब्लॉक ऑक्शनां करता तेन्ना आमचो डिमांड आसा की जे प्रिवियस एम्प्लॉयर आसा जे प्रिवियस कामगार आसा तांकांच घेवन परत मायनिंग चालू करपाक दिलो. तशेंच परत दुसरो डिमांड आमचो असोय आसा की जे ब्लॉक दिता आसतना टर्म्स एंड कंडिशनां त्याच कामगारांक घेवची म्हणून ते बसून हें रुल्स घालपा जायो आनी त्याच कामगारांक घेवनूच तें काम फुडें चालू जावपा जाय आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणटा ती मायनीर येवपा जायना आनी लोकांचें भवित्य ते मायनिंगाचें जावपा जाय. तशेंच आमचे जे डिपेंडंट आसा तांकां सगळ्यांक रोजगार मेळपा जायो आनी तो सिस्टमॅटीक सस्टेनेबल वेव्हार हे मायनिंगाचो जावपा जायो. उलयताले आनी ते जर आमकां अशें बिट्रेयल करपाकच जर सोदता जाल्यार आमी टोटल एकठांय जातले, आमी रस्त्यार येतले, आमी म्हणजे मायनींग टोटली बेल्टाक आमी जागृकताक निर्माण करतले. एक रथयात्रा जशी काडटाले तशी आमी एक आमची रथयात्रा पोटाची रथयात्रा आमी काडटले आनी न्यायालयाच्या दरवाजो सुद्दां न्यायालयाचें दार सुद्दां जशें आमकां आमचे कडेन जितकी शक्ती आसा तितकी शक्तीपणाक लावन आमी न्यायाच्या दरबाराक सुद्दां न्याय मागतले. आमी बाकीचे युनियन आसा ट्रेड युनियन आसा सगळ्यांक एकठांय करतले. आमचें एक कन्व्हेन्स आसा गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स. आतां हें जालें काय ना बाकीचे AITUC तेंचे स्टेट नॅशनल कॉन्फरन्स ते सगळे ना. फुडल्या आठवड्यान आमी सगळे जितली ट्रेड युनियन आहा तेंची मिटींग घेवन आमी एक हो मुद्दो आसा तो मांडटले की जे कामगार आसा जेंकां आतां दुसरी कंपनी येता तांकां परत घेवन हो डिमांड आसतलोच आमचो. आनी ना धर म्हणजे थोडे रिटायर जाले आसतले जाल्यार तेंच्या भुरग्यांक घेवंक जाय. कित्याक जे कामगार त्या वाठारांतल्यान पावल्या पळय ते पयलीं शेतकरी आसले. वीज निर्मितीक लागपी कोळसो उक्त्या सुवातेर उडोवन हें जिणेक हानिकारक आसून लेगीत कोंकण रेल्वेच्या झाराप स्टेशनाचे प्लॅटफॉर्म्स कोळशान भरिल्ले दिश्टी पडटा. सेजा गोवाच्या दोडामार खणींतलो हो कोळसो झाराप स्टेशनाचेर डंप करून तो उत्तर भारतांतल्या वीज निर्मीत प्रकल्पा खातीर धाडटात. पूण हो कोळसो धाडटना प्रदूषण जावंक जायना म्हूण कसलीच काळजी घेवंक ना. वाऱ्याक लागून ह्या कोळशाचो पिठो भोंवतणच्या गांवांनी पातळ्ळा आनी ताका लागून लोकांक स्वास घेवपाचे गंभीर दुयेंस जावपाचो धोको वाडला. इतलेंच न्हय तर हाका लागून ह्या वाठारांतल्या आंब्याच्या पिकाकूय धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. पूण सिंधुदुर्ग प्रशासनान ह्या प्रकरणाची कसलीच दखल कित्याक घेवंक ना असो प्रश्न ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी विचारला. अशा तरेन उक्ताडार कोळशाची हाताळणी करप बंद जावंक ना जाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. शुक्रारा राती पणजे दिवजा सर्कला कडेन सुमार 10 वरांचेर 2 चारचाकी मदीं अपघात घडलो. इनोवा गाडी चालकान I-20 गाडयेक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात दोनूय गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. फुडलो तपास चालू आसा.
गोंयांत संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेक 8 डिसेंबराच्यान सुरवात जाली। परिशदेंत जगांतल्या 35 देशांतल्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो। जायते आयुर्वेदाचे तज्ञ ह्या परिशदेंत हाजीर आशिल्ले। 8 डिसेंबराच्यान चलपी ह्या संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशदेंत गोंयांतल्या कांय विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाचे म्हत्व जाणून घेवपा खातीर शेनवारा सकाळी भेट दिली। जिणे खातीर आयुर्वेद हो खूब म्हत्वाचो आसा। विद्यार्थ्यांक आयुर्वेद म्हळ्यार कितें हें खबर नासलें। आयुर्वेद प्रदर्शनाक भेट दिवन विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात थोडी भर जाली, अशें वाळपय सरकारी शाळेची शिक्षिका विद्या म्हाळशेकारान सांगलें। आमी आमच्या 30 भुरग्यांक घेवन हांगा येयल्लीं आनीक ही जी भुरगीं आसा तांकां आयुर्वेद म्हणल्यार कितें तें पयलीं खबर नासलें। आमी घरगुती उपाय कितें करताले पूण तेजे सायन्साच्या थ्रू कितें करप हें तांकां खबर नासलें। आनी जेन्ना तेंच्यांनी हांगा विजीट केली आनी तेंच्यांनी सगळें पळयलें तेन्ना जिवना खातीर आमकां आयुर्वेद हो खूब म्हत्वाचो। आनी आतांच आमकां ताका भुरग्यांक आमच्या सांगलें की आयुर म्हणल्यार आयुश्य आनी वेद म्हणल्यार ज्ञान, म्हणल्यार जिवना बद्दल ज्ञान किंवा आयुश्या बद्दल ज्ञान हें कशें आसपाक जाय ह्या खातीर भुरग्यांक म्हायती दिली आनी ती भुरग्यांक खूब म्हत्वाची आसा। स्कुलाचे स्टुडंट्सांक कितलें इम्पॉर्टंट आनी टिचर्सांक कितलें इम्पॉर्टंट आसलें एक्सपो विजीट करप? आतां आमी हांगासान वयतले आमी आमच्या स्कुलाक बाकीच्या टिचर्सां सांगतली, बाकीच्या भुरग्यांक सांगतली, हीं भुरग्यां वचून बाकीच्या भुरग्यांक सांगतली आनी त्या प्रमाणे हे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते आमच्या जिवनाक खूब म्हत्वाचे आसा आनी हितून कॅमिकल यूज करना मेन म्हणल्यार हो म्हत्वाचो पॉयंट आसा। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।